तू ग्रुपान जेन्ना भायर सरतलो न्हू तेन्नाच तू इंडिव्हिज्युअली कितें तरी करूंक पावता. एक न्ही सांगपाक खूब वायट दिसता, गोंयांत सुद्दां अशे क्रिएटर आसात न्ही फक्त व्ह्यूजां खातीर न्ही नाका तशें रिलीज करतात. हां. तेंचेर तुमचें कितें कमेंट आसा किंवा तुमचें सजेशन कितें आहा हेचेर? म्हटल्यार सामकें रिस्की. हां. हे फील्ड चेडवां खातीर हय. खूब रिस्की आसा. तूं फुडलो मनीस कसो वागता पळय न्हू तेजे कडेन तूं सदांच ऑपोजीट वागूंक जाय ह्या फिल्डान. हें हांव एक गजाल नवी शिकलें. तुमचें खूब खूब स्वागत आहा, मनपूर्वक तुमचें स्वागत करता. थँक्यू. आमकां न्ही ह्या हितूर न्ही डिस्कस खंय करपाक जाय खबर आहा, बेजिकली तुमी कॉर्पोरेट सेक्टरान सुद्दां आसा, तुमी एक मॉडेलिंगान सुद्दां आसले आनी मॉडेलिंग तुमी आतां स्लो केला किंवा कमी केला म्हणपाक शकता. अशें तुमी आतां एक्चुअली मॉडेलिंग कित्याक खातीर कमी जाली तुमची किंवा कॉर्पोरेट सेक्टरान तुमी अजुनूय कित्याक काम करतात आनी तुमी जॉब कित्याक वचोंक ना हें सगळें आमकां डिस्कस करपाक जाय. तेच्या पयलीं न्हू थोडक्यान तुजो चायल्डहूड कसो आसलो हें आमकां आयकपाक जाय. माझं चायल्डहूड म्हटल्यार कशें, म्हाज्या घरान म्हाजो डॅडी, मम्मा, हांव आनी भाव. आमी चौगा जाणां. सो भाव ल्हान आसता, हांवूच व्हडलें. सो डॅडी म्हजो एक्सपायर जालो हांव एकट्यान आसतना. सो एक जबाबदारी येयली म्हाजेर. सो आय लेफ्ट माय स्टडी इन 12th स्टँडर्ड. सो 12th पर्यंत शिकलें हांव. सो मम्मा कामाक वचून मम्मान आमकां सगळें शिक्षण हें सगळें मम्मानूच पयलें. सो आफ्टर दॅट हांवें तिका म्हटलें तूं मातसो आतां रिलॅक्स जा. सो हांव पळयतां म्हटलें घरांतलें कितें आहा तें. सो 12th करून हांव कामाक वचपाक लागलें. एक कंपनीन कामाक जॉयन जालें. सो 2 years सुमार हांवें काम केलें. इन 2016 लग्न जालें म्हाजें. लग्न जावन मागीर हांवें जॉब सोडलो. सो लग्न जावन एक म्हाजो पार्टनर जो येयलो पळय, लायफ पार्टनर, सो तेणें म्हाका खूब सपोर्ट केलो की बाबा तुजे कडेन एक कितें तरी आसा, कला आसा तुजे कडेन जी तूं तुजी लोकांक दाखोवंक शकता. कला एक्चुअली हांव सिंगर, क्लासिकल भजन म्हणटा हांव. भजन हें म्हाजें हांव 5th स्टँडर्डाकसून स्टार्ट आसलें. 5th स्टँडर्डा आसतनाच्यान हांव भजनान म्हाजें जें कितें हांव स्कुलानसून आतां कविता म्हणप वचप, कॉम्पिटिशन करप कविताचें. मागीर एक तुमी म्हणपाक जाय. ओके ओके शुअर शुअर. सो कविता तेजे वयल्यान म्हाजें सगळें स्टार्ट जालें आनी लोकांक कळपाक लागलें. इवन म्हाजे टिचरीन सुद्दां कळ्ळें की बाबा हेजे कडेन एक आवाज आसा जो फुडें. आनी तो हांवें खूब फुडें व्हेलो आवाज. म्हाजो जो मास्तर आसलो शरदचंद्र गायक, तेणेन म्हाका खूब सपोर्ट केलो. तो आतां ना हे जगान, पण तेजो आशिर्वाद आनी तेजो जो साथ आसा पळय म्हाज्या वांगडा तो सदांच आसतलो. आनी तेणें कितें दिलां पळय तेंच घेवन हांव फुडें वयतां. आजून हांवें दुसरे कडेन कांय शिकपाक ट्राय करूंक ना. जस्ट तुमकां डिस्टर्ब करता. तुमचे भजनाचे हांव तुमकां आतांच कळ्ळें म्हाका, पण ते सोशल मिडियाचेर बीन न्ही भजनाचे फोटोज किंवा हे म्हणल्यार खूबच कमी दिसता. खूबच कमी दिसता. सो वाय सो? हांवें आतां जें कितें फील्ड स्टार्ट केलां पळय, मॉडेलिंगान गेल्लें पळय हांव. आफ्टर मॅरेज हांव मॉडेलिंगान गेलें. म्हाका बाबू आसा 6 वर्साचो. बाबू जावन हांवें स्टार्ट केलें मॉडेलिंग. सो त्या टायमार कितें जालें, ती पेज एक क्रिएट केली पळय इंस्टाग्रामाची. सो तेजेर अशें दिसलें की आयकलें हांवें कोणा कडल्यान की बाबा ती पेज तूं सदां प्रोफेशनलूच दवर. सो सिंगिंगाचें हांवें तेजेर कांय अपलोड करूंक पावलेंच ना. हांव फोटो शूट करपाक लागलें. सो पिजंट्स केले. सो तेजे वयल्यासून तेजी पेज क्रिएट जाली म्हाजी. सो तेका लागून हांव ते पोस्ट तेजेर घालूंकूच पावलें ना. सो हांव आतां चिंत्ता की बाबा म्हाजो आनी एक खंय तरी पेज क्रिएट करपाची. हांवें कालूच इंस्टाग्रामार पयलें की स्टार मेकर म्हणून एक ऍप आसा, तेजेर हांव गावंक शकता, सॉंग म्हणूंक शकता आनी हांव ते अपलोड करूं शकता. कालूच हांवें इंस्टाग्रामार पयलां. सो आय वॉज थिंकींग टू क्रिएट वन मोर पेज फॉर माय दॅट फील्ड. ना पण अशें एक्चुअली जस्ट तुमकां म्हणटा की म्हाका दिसता न्ही तुमचे जी प्रोफेशनल पेज आहा पळय आतां रिगार्डींग जे तुमच्या एक्टिंगाची आसतली किंवा मॉडेलिंगाची आसतली, तेज्या पेक्षा जर तुमी भजनाची जर केलेली जाल्यार गोंयांत खूबच स्कोप आसा. कारण खूबच कमी दिसता कंटेंट भजनाचो. स्पेशली जाता खूब हरशीं. म्हाजो युट्यूब चॅनल आसा, पण तेजेरूय हांवें तितलें अजून कांय अपलोड करूंक ना. चॅनल करून दवरला. एक आल्बम केला हांवें म्हाजो. लायक 2-3 वर्सां पयलीं हांवें आल्बम काडला. हांवें स्वता म्हटलां सॉंग. चॅनलाचें नांव कितें आहा? स्वरिता तोरसकर म्हणून हा चॅनलाचें नांव. सो तेजेर वचून तूं म्हाजो तो आल्बम आयकूं शकता. सो हांवें सॉंग म्हटलां जें कोणें तरी कंपोज करून दिलां म्हाका. आवाज म्हाजोच त्या सॉंगान आसा. आनी तेजेर आतां तेजेरूय हांव कितें तरी मातशें एक युट्यूब चॅनल म्हाजें फुडें व्हरपाचें तेंय म्हजें ट्राय चालू आसा. सो आनीक कितें तरी आल्बम करपाचें तेंय बी हांव चिंततां. सो पळोवया. आनी एक्चुअली तुमी मॉडेलिंगान खंय पर्यंत पावल्ली किंवा कशें कितें केलें मॉडेलिंगाचो प्रवास? मॉडेलिंगाक हांवें स्टार्ट केलें 2020 पळय तेन्ना जस्ट अशेंच फॉर्मली हांव गेलें ऑडिशनाक. सो हजबंड म्हणपाक लागलो वच तूं, कितें जाता तें पळोवया आमी फुडें. तुका एक खंय तरी हें म्हाका एक इच्छा आसली की बाबा हांव एक खंय तरी स्टेजीर चडोन हांव तें वॉक करपाचो. आनी थंयसरलें हांवें चिंतूंक नासलें की म्हाका एक थंयसर प्रायज मेळटलें. हांव तो होप धरून वचूंक नासलें. एक म्हाजी बेस्ट ट्राय दिली हांवें. हांव घरा कडेन येयलें करून हांव रावूंक ना प्रायजाक बी.
सो म्हाका कॉल येयलो की स्वरिता तुका एक फर्स्ट रनर अप प्रायज मेळ्ळा म्हणून. सो थंयसरल्यान म्हाजो स्टार्ट जालोय. थंयसरल्यान ते फर्स्ट म्हाजो मिसीस गोर्जियस कॉन्टेस्ट जालो. सेकंड मागीर हांव मिसीस सांकलिमांक गेलें, थंय म्हाका मिसीस कॉन्फिडंट टायटल मेळ्ळो. थर्ड मागीर आमचो मार्शलान एक जाता पळय दिपोत्सव, थंय म्हाका बेस्ट वॉक म्हणून मेळ्ळो. वयता थंय टायटल मेळ्ळा ना न्हू. आनी लास्ट इयर हांवें एबी प्रोडक्शनाक पार्टिसिपेट केलें मिसीस कॅटेगरीन. सो तो ऑर्गनायज करता आमचो अब्रार. सो थंयसर म्हाका बेस्ट फिगर आनी बेस्ट वॉकाक टायटल मेळ्ळो. सो थंयसर हांवें खंय तरी चिंतलें की बाबा हांव थंय स्कीप करतलें आनी हांव खंय तरी आतां एक म्हाका अमावंट जाय. इंडिपेंडंटली म्हाका खंय तरी एक हें करपाक जाय की म्हाका कोणाचेर डिपेंड रावपाचें ना. जस्ट सॉरी टू डिस्टर्ब बट सॉरी टू से ऑल्सो मी इतली प्रायझां काडली पळय, भरपूर प्रायझां काडली. प्रायझांचो एक्चुअली यूज कितें तुमचे जाता किंवा कसो यूज जालो यांचो जाता काय ना? यूज म्हणजे एक फेम मेळ्ळी म्हाका, पण फेम ही ह्या फिल्डान तूं वयता पळय न्हू ती फेम कशी आसता तितल्या पुरतीच. तुका एक थोडे दीस लोक खंय तरी विचारतले बाबा हा तूं मिसीस, म्हाका मिसीस कॅटेगरींतले म्हणून एबी प्रोडक्शनाचे एक पार्टिसिपंट म्हणून लोक वळखता. आनी खंय तरी आतां सुद्दां म्हाजे कडेन एक सजेशन्स मागता जे कोण आतां पार्टिसिपेट जावपाचे आहा पळय ते. सो हांव तांकां म्हणना दीस इज नॉट रॉंग, तुमी वचूं शकता फुडें, बट तुमी थंयसरल्यान बाबा तुमी कितें स्कोप करूं शकता जाल्यार तुमी फुडें सरपाचें. हांवें आजून पर्यंत म्हाका एक नांव मेळ्ळें की बाबा हांव एक पार्टिसिपंट म्हणून, म्हाका टायटलूय मेळ्ळें, पण ते म्हाका टायटलांचो तसो कांय यूज जालो ना केन्ना. आनी म्हाका तेच्या फुडली फेमूय मेळ्ळी ना की बाबा तूं फुडें आतां तुका आपूण आनीक खंय तरी चान्स दितले अशें म्हाका थंयसून कांयच तेंच्या कडल्यान एक हें येवंक ना. आज जस्ट एक तुमकां परत एक विचारपाक सोदता अशें की म्हाका विचारपाक दिसता अशें स्पेशली जे मॉडेलिंगाक वयतात पळय चडशे वयतात पळय गोंयची ती मिडल क्लास जी आसतात पळय ती मोस्टली वयतात चुकोन हाय लेवला वयली वयतली. पण त्या एक्चुअली तुमचे प्रायजूय चड आसता हयसर आसतले प्रत्येक हेका 20-30 अशें हांवें आयकलां खुबशे कडल्यान. इवन म्हाका जायतात की बाबा पॅम्पलेट्स घाली हे घाली हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड नाका म्हणटा म्हाका. पण पयशे जर ना हेंच्या कडेन तेंच्यांनी कशें वयचें किंवा कितें तकलेन धरून वयचें भितर म्हाका तुमी हें सांगा स्पेशली चेडवां खातीर. चेडवांनी फक्त इतलेंच धरपाचें तकलेन की बाबा तुजे कडेन जर जाता न्हू तें करपाक, समज तुज्या घरान फॅमिलीन जर तुका तो बॅकग्रावंड जर तसो आसा सपोर्टेड जाल्यार तुका ऑब्वियसली तुका सपोर्ट करतले सगळे जाण. म्हाजें सेम थिंग, हांव मिडल क्लास फॅमिलींतलें चेडूं. हांवें चिंतूंक नासलें की बाबा ती फी म्हाजे कडेन ऑफर्ड जातली काय ना, हांव तें चिंतून अशें वचोंक नासलें. लास्ट मुमेंटार फाल्यां शो आसा जाल्यार आयज सुद्दां हांवें फी भरूंक नासली तेका. सो हांव चिंततालें की हांव स्कीप करूं की वचूं हें चिंतून रावलें. पण चेडवांक हांव इतलें सांगूंक सोदता की बाबा तुमी तुमचो बॅकग्रावंड पयलीं चॅक करा. बाबा तुका बॅकग्रावंड आसून तुका तुजो सपोर्ट कोण घरांतलो करतलो, कित्याक ते पयशे न्हू तूं आनीक खंय तरी यूज करूं शकता. एक आतां तेंची फीज कशी आसता 12,000-13,000 तेंची फीज आसता. तूं फीज थंय भरतलें, तूं स्टेजीर वयतलें, तूं विनर जालें ओर बरें आसा. विनर जावन आनी आतां ते कितें चिंतता जाणा ते की बाबा विनर कोण आसा पळय न्हू मुद्दम कोण पयशाकार आहा तेका विनर करतात ते बेसिकली. आनी तो मिडल क्लास चेडू आसा पळय न्हू ते एफर्ट्स घालता ते कोण पळयना. हांव म्हणटा पयसो सदांच तुमचे कडेन हें जावचो ना. तुमी ते चेडू बाबा ते विनर जावपाचे समज हे सारकेच जर हें आसा न्हू चेडू मिडल क्लास आसून तुमी तेका सपोर्ट करा की बाबा तुका आमी विनर सुद्दां केले न्हू, हांव सपोर्ट करता तुका. मनी कितें प्रॉब्लेम आसा तेका तुमी व्हरा, पयशे आसा तेका तुमी ते डिजर्व करिना तेका फुडें व्हरनाका म्हणटा. इवन एक तर ते लूक वायज पळयतात जशें हांवें आयकलें खबर एक लूक पळयतात आनी सेकंड म्हाका लायक कितें दिसता खबर आहा इन केस जर वयतात पळय समज 100 जाणां गेली न्हू 100रांतली 93 लोकां हारतली 3 लोकां जिखतली. 93 लोकांक तुमी कितें करप खबर आहा फुडें हें जें तुमी दाखोवपाक जाय ते दाखयनात. 3 लोकांचो फेस ते हायलायट करतात. तेच म्हणटा हांव की बाबा सगळीं जाणां एफर्ट्स घालता, सगळीं ते मेहनत घेवनूच फुडें येता. ते मिडल क्लास आसूं जाल्यार ते पयशाकार आसूं चेडू. पण तुमी ते चिंतताना हांव म्हणटा मिडल क्लासाक तुमी सपोर्ट करा की बाबा तूं फुडें सर, तुजे कडेन तो स्कोप आसा, तूं ते करूं शकता म्हणून तुमी तेका एक खंय तरी स्ट्रेंथ दिया, तुमी तेका एक सपोर्ट करा. बाबा फायनान्शियल तुका कितें इश्यू आसा आमी सगळीं मेळोन खंय तरी सॉर्ट आउट करया. तुमी पयशे आहा तेका विनर करनाका म्हणटा. ते डिजर्व करता पळय न्हू तेका एक खंय तरी डिजर्विटी मेळोंक जाय ती फुडें. तेका एक नांव मेळपाक जाय. कित्याक ते चेडू कितें तरी खूब चिंतून येयल्ले आसता बाबा आपल्या कडेन जातलें वा ना हें ते चिंतिनासतना खंय तरी तेणें पावल घातलेलें आसता. हांव म्हाजोच एक्सपिरियन्स सांगता तुका. हांवें चिंतिनासतना आनी एक रुपया हांवें म्हाज्या कश्टाचो दवरलेलो पळय तो सगळो हांवें म्हाज्या त्या पिजंटाक घातला. आनी ही हांवें स्टोरी जेन्ना म्हाजी पर्सनल इंटरव्यू आसली पळय न्हू थंय सांगली.
आनी म्हाका थंयसर अशें कळोन येयलें की ते बॅकग्रावंड चॅक करता तुजो, बाबा तूं फायनान्शियली कॅपेबल आसा काय ना इंटरनॅशनल पिजंटाक वचपाक, तुजी कॅपेबिलिटी पळयता ते. समज तूं कॅपेबल, हांवें थंयसर सांगलें म्हाजे कडेन कॅपेबिलिटी ना, पण आय कॅन डू दीस थिंग, म्हणजे हांव करूं शकता. हांव ते फाल्यां सकाळी खंयचून कश्टाचे खंयचूनय हांव उबें करता तो अमावंट. जर तुमी म्हाका चान्स दिता न्हू इंटरनॅशनल लेवलाक वचपाक, जाल्यार हांव ते रेडी अमावंट करून हांव वयता. पण थंयसर म्हाका मागीर अशें आयकूंक येयलें की बाबा ना, तो तुजो बॅकग्रावंड पळोवन तुका तुजे कडेन कॅपेबिलिटी ना हें तांकां कळटा. ते मिडल क्लास चेडवाक ते थंयसर स्कोप दिवंक शकना. ह्योच एक कारण आहा जेका लागून हांवें स्कीप केलें मॉडेलिंग. म्हाका दिसता बेजिकली तुमी सांगता पण म्हाका अंडरस्टँड जालें सगळं. तेचो एक्चुअली एक बिझनस आसा हो. ते आपलो बिझनेस स्टार्ट करतात ते. कित्याक तूं जर 3.5 लाख जर थंयसर एक 5 लाख तुका अमावंट जर रेडी जाता तुजे कडेन, ओके आनी शेअर करपाक 5 लाख जर अमावंट तुजे कडेन रेडी जाता न्हू, तो तितूंतलो 5 लाखांतलो अमावंट तुका ते स्पॉन्सर आसता कितले जाण, तुका ती प्लेसूय जर ते स्पॉन्सर करता, तुजो फूल अमावंट ते घेयना, जाल्यार हांव म्हणटा कितें, तो तुमी अमावंट करता कितें उरलेलो, तो अमावंट तुमी खंय तरी यूज करा. बाबा ती चेडवां आतां इतली सगळी चेडवां तशी न्हू, इवन हांव बॉयज सांगता, म्हाका चेड्यान दिसता एकटें विचारला की बाबा तूं आतां लास्ट इयर पार्टिसिपंट आसलेलें हेका, सो कशें कितें हेंचें. हांवें ताका सांगलें सांगपाचें तें, तूं अशें अशें कर की बाबा तूं तुजी तयारी दवर, तूं तुजें मनी फायनान्शियली तूं सामको बिल्डअप जा, कित्याक पयसो पयलीं आहा आतां ह्या हितून. हॉबी म्हणून तशें करपाक शकता. तूं हॉबी म्हणून कर. हांव तुका सांगना की तूं फुडें बाबा तूं फुडले स्टेजीर पावतलो चड ना, म्हाका काय खबर ना, कित्याक हांवें ती स्टेज अजून क्रॉस करूंक ना. ओके, जस्ट मी परत तुमकां बॅक व्हरता. तुमी कॉर्पोरेट सेक्टरांतलें सांगपाक स्टार्ट केलें, सो मागीर कशें कितें स्टार्ट जालें आमचें? मागीर अशेंच म्हाका एक रिक्वायरमेंट येवपाक लागलें की बाबा तूं, आमकां म्हणून सिलेक्शन आसता हेचें, सो एकल्यान म्हाका कॉल केलो, एक इव्हेंट आसा, सो तूं वयता काम करपाक. हांवें म्हटलें या ओके, नो प्रॉब्लेम. सो आमकां पर डे कसो, हांव तुका अमावंट सुद्दां सांगपाक हें करना, आमकां पर डे 1215 अमावंट आसता. म्हणजे तूं जितले वरां काम करता पळय न्हू, एक 8 आवर्स जर तूं काम करता, 8 आवर्साचे तुका ते कशे 1213 दिता. फूड एवरीथींग दे आर प्रोवायडींग, ओन्ली ट्रान्सपोर्ट इज युअर्स. सगळे ते प्रोवायड करता. म्हाका सांगलें इन डिटेल, म्हाका कांयच खबर नासलेली इव्हेंटाक वचून हांवें कितें काम करपाचें. मग एक भायले लोक येता थंयसर कितें जातलें काय, चेडू मनीस हांव, म्हणजे एक रॉंग एक थिंकींग येता पयलीं. सो म्हाज्या मायंडान ते बी सगळे येयले. इव्हेंट म्हटल्यार हे फील्ड म्हटल्यार सामकें रिस्की. हे फील्ड चेडवां खातीर खूब रिस्की आसता. तूं फुडलो मनीस कसो वागता पळय न्हू, तेजे कडेन तूं सदांच ऑपोजीट वागूंक जाय ह्या फील्डान. हें हांव एक गजाल नवी शिकलें. तो जर तुजे कडेन कितें वल्गरपणां करपाक येता न्हू, जाल्यार तुवें सदांच तेजे कडेन ऑपोजीट वागूंक जाय. गोंयान अजुनूय ह्या फील्डान रिस्क आसा. रिस्क आसा, फक्त तूं चेडू आपूण चिंतून वचोंक जाय की आपूण आपले स्टेबल रावता, आपली स्टेबिलिटी आपूण घेवन रावतले. कित्याक हांवें हो 2-3 वर्सांक एक्सपिरियन्स घेतलो, खूब येयले गेले. थंयसर कशें आसता, तूं जशें तुजो मेकओव्हर करून वयता पळय न्हू, तेजेर तुजो तूं, आनी कॉर्पोरेट इव्हेंट्स म्हणटकीर चेडवां आनी बायलां तेंच्या वांगडा नासता, सगळे दादले चेड्यान. तूं जाणा भायले लोक हांगा येयले म्हणटकीर तुका आनी सांगपाची काय येना. सो ते मायंडान तेंच्या पयलीं थिंकींग येता की बाबा हे चेडू कशें आसतले कितें. सो तुका हांव फक्त चेडवांक इतलें सांगूंक शकता की बाबा तूं जर त्या फिल्डान वयता न्हू, जाल्यार तूं सद्याक पयलीं स्टेबल राव, की बाबा आपूण फुडलो मनीस आपले कडेन कसोय वागलो तेका आपूण आन्सर करपाक रेडी रावतले. बेसिकली तुमचें काम कितें आसता ह्या फिल्डान? म्हाजें काम लायक आमी वेलकमिंग करपाक आसता, लायक गेस्ट येता तेंकां वेलकम करपाचें. सेकंड थिंग रजिस्ट्रेशन वर्क आसता आमचो. मागीर अवॉर्ड्स आसता तेंचे, जे बिझनेस मीट आसता न्हू तेंचे, मागीर तेंकां अवॉर्डी आसता तेंचे, ते अवॉर्ड व्हरून दिवपाचे. एकदां आसता आमकां कॉर्पोरेट, तेंकां आमी हें करपाचें, कॉर्पोरेट करपाचें. लायक ते आतां येयले म्हणटकीर तेंच्या वांगडा रावप, तेंकां कशें, तेंकां कितें जाय नाका तें पळोवप, हें काम आसता आमचें. फक्त तितून रिस्क इतलेंच आहा की बाबा त्या मनशा वांगडा तूं कशें डील करूं शकता पळय न्हू, त्या प्रमाणे तुवें रावंक जाय. हांव सदांच बरें आसा, म्हाका खबर आसा हांव बरें आहा तें, पूण लोकांची नजर कशी आसता, हे हांगा कामाक वयता म्हणजे तेजो कॅरेक्टर सारको ना, लेट पावता. लेट पावता. बिकॉज म्हाजें काम आनी कितें आहा पळय, म्हाजी थंय कितली मेहनत लागता म्हाका खबर आसा. हे काम करप कांयच वायट न्हू. हांव म्हणटा चेडवां आतां पळय आहा न्हू, कॉलेज स्टुडंट सुद्दां पार्ट टायम तुमी वयता, चला ह्या जॉबाक.
गूड. होय. तो जॉब सामको बरो आसा. तूं अमावंटूय मेळटा तुका, एक्सपिरियन्सूय मेळटा. बाबा तुका एक न्यू प्लेसीचेर भोंवपाक मेळटा, जे तूं पयशे मोडून केन्ना हांव म्हाज्या हितून सांगता, हांव ग्रँड हायतान, ताज कन्व्हेन्शनान केन्ना पयशे मोडून वचोंकूच पावचें नासलें. ज्या जाग्यार तुका फ्रीली भोंवपाक मेळटा, विदाउट तुका पे करपाची गरज ना, ते तुका जेवण खाण सगळें मेळटा. फक्त इतलेंच की चेडवां जर हे कामान वयता न्हू जाल्यार चेडवांनी फक्त आपूण स्टेबल रावपाक जाय. आपूण खंय तरी मातसो तो सिरियसनेस घेवन रावपाक जाय. तूं जर तेच्या फुडल्या मनशा कडेन जर तो उलयता तशेंच उलोवंक लागले, तेका दिसतलें की शी इज ओके विथ मी, तशें करपाक दिवंक जायना. सो ही गजाल हांव एक नवीन शिकला. सो ही गजाल आतां हांव भायर सुद्दां खंय गेलें इव्हेंट करपाक, सो हांव वचूं शकता, कित्याक म्हाका खबर आसा की हांव कॅपेबल आहा त्या वर्काक. आनी तुमकां ह्या इव्हेंटाक किती वर्सां जाली अंदाज? म्हाका जाली 3 वर्सां. 3 वर्सां. सो तुमकां 3 वर्सांतलो एक असो एक एक्सपिरियन्स सांगा जो जावपाक जायना आसलो, मागीर तुमकां मागीर रियलायज जालें, असो कितें एक्सपिरियन्स बीन आसा जाला. एक म्हाका इव्हेंट येयलो इन डेल्टीन बोटीचेर. सो हांव गेलें बीन ते बोट गेलें, हांव आनी म्हाजे फ्रेंड दोगांय गेले आमी. सो आमकां फक्त अशें सांगलें की बाबा, म्हाका पयलीं खबर नाशिल्लें की काम कितें तें. म्हाका जस्ट सांगलें थंय येवपाचें तुमी, वेलकमींग म्हणून सांगलें काम. आनी त्या जाग्यार पावलें हांव पळय जेन्ना न्हू, तो मनीस, हांव तेजें नांव घेवं शकना, बट द थिंग, तो एक मनीस आसलो पळय, तो आमचो गोंयचोच. आनी तेणें म्हाका तें व्हेलें, तर तुमकां पे मेळटलो म्हणपाक लागलो. आनी ते फ्रेंडांनी हांव गेलीं आमी दोगांय. थंय वचून म्हाका अशें कळ्ळें की भायलो तेजो एक फ्रेंड येवपाचो आसलो, फक्त आमकां तेंच्या वांगडा भोंवपाचें आसलें, मिन्स कपल. सो कपल जावन भोंवपाचें. आनी सांगतना म्हाका अशें सांगलें की युअर वर्क इज लायक वेलकमींग, गेस्टांक वेलकम करपाचें. आनी थंय वचून म्हाका कळ्ळें की त्या मनशान आमकां पर्सनली खंय तरी आपल्या युजाक लागून आपयल्या. सो आमी दोगांय पण अशीं मनशां आसा, म्हाजे ते फ्रेंड आसा आनी ते हांव, आमी दोगांय रॉंग वेन केन्ना वचना, कित्याक आमी एक्सपिरियन्स घेतले हे गजाली. आनी त्या टायमाक आमी रॉंग वेन वचूंक ना. त्याच टायमार म्हाका कळोन येयलें की बाबा कितें तरी रॉंग जावपाचें आसा हांगा, सो वी हॅव टू मूव आउट फ्रॉम देट. सो हांवें त्या फ्रेंडाक म्हटलें की म्हाका काय धड लागना, सो वी कॅन लिव्ह नाव ओनली. आतांच होच चान्स आसा जो आमी वचूं शकता हांगाच्यान. सो दॅट वॉज माय बॅड एक्सपिरियन्स इन दीस फील्ड. तो एक म्हाजो बॅड एक्सपिरियन्स. म्हणजे म्हाका कळोंक ना तेन्ना, स्टार्टींग हे. जेन्ना मागीर हांव करीत रावलें, आतां म्हाका कंटिन्यू इव्हेंट आसता डेली, न चुकता. इवन हांव शूटाक वयता, शूट लायनींगूय आसा, हांव बॅकग्रावंड आर्टिस्ट म्हणून काम करता, फिचर कास्टाक वयता. पण शूटाक म्हाका केन्ना कसलो प्रॉब्लम जावना. शूटाक सगळे तुमचेच लोक आसता? सगळे आमचे लोक आसता. आनी एक तूं डेली त्या मनशाक मेळना न्हू, सो तूं एक तुजो तो टायम स्पेंड जाता, एक तुजो मायंड रिलॅक्स जाता. तूं शूटाक वयता न्हू, तुवें लास्ट कशी वयता ती कळना. एक तुका न्यू फ्रेंड्सां वांगडा फ्रेंड्स मेळटा थंयसर, सो तुजो तूं टायम तेंच्या वांगडा स्पेंड करूं शकता. इट्स लायक अ पिकनीक टायम आसता पळय न्हू, तशें जाता. एक तुमी तुमचो बॅड एक्सपिरियन्स सांगलो त्या फिल्डांतलो, एक बेस्ट एक्सपिरियन्स तुमकां सांगपाक शकताले, तुमकां खूब आवडलो तो एक्सपिरियन्स असो? बेस्ट एक्सपिरियन्स म्हटल्यार सगळेच जाण तुका सांगलो पळय, आमचो अमावंट कितें आसता, लायक 1, 2, 1, 5, 12 हावर्साक आमकां मॅक्झिमम 1.5 मेळटा. एक असो आमकां क्लायंट मेळ्ळो आमच्या फिल्डान रिसंटली, गेल्या वर्सा. सो ह्या वर्सा धर तूं. सो आमी तेजे कडल्यान इतलो अमावंट एक्सेप्ट करूंक नासलेलो. सो तरी हांवें चिंतिनासतना 12 आवर्स ताजें वर्क केलां. वर्क काय नासलो, जस्ट वेलकमींग आसलें वर्क. आनी हांव खरेंच त्या मनशाक एप्रिशिएट करता, तेणें आमचो खंय तरी वर्क हार्ड करता तें पळयलें. सो हांव सगळ्यांक इतलें सांगूंक सोदता, तुमी आतां कितें तो इव्हेंट दिता पळय आमकां, तो डायरेक्ट क्लायंटा कडल्यान अमावंट येता आमकां जर 3000, तुमी त्या दुसऱ्या मनशा कडेन पावलो काय तो 1.5 जाता, मागीर तिसऱ्या मनशा कडल्यान आमकां येता तेन्ना तो 1.2 जाता. तशें करपाक जाय, करूं नाका म्हणटा. एक जर 3000 दिता न्हू जाल्यार तो एटलिस्ट तुमी 2000 दिवपाचें आमकां ट्राय करा, कित्याक आमी थंय काम करता. काम करना हाका चड पावता. आनी वेलकमींग करप म्हटल्यार कितें, ऑल द टायम आमकां उबी रावची पडटा डोराचेर. सेकंड थिंग, रेजिस्ट्रेशन आमकां बसून आसता, पण हेडेक उरता एक तकलीक, बाबा कोणाचें रेजिस्ट्रेशन जालें ना काय, जावं ना काय. अवॉर्ड्स कशे आसता, हेवी आसता, हे आसता. सो तो आमी आमचो हार्डवर्क पळय आनी तसो आमकां अमावंट दिया, आमी डिजर्व करता तो. आनी त्या मनशान आमकां 2.5 दिलो अमावंट. आनी आय रियली एप्रिशिएट दॅट. हांवें फ्रेंडान म्हाका जेन्ना सांगलें पळय न्हू, तेणें म्हाका 5000 अमावंट दिला, तेणें इव्हेंट घेतलेलो. सो आय वॉज लायक
म्हाका एक खंय तरी हॅपीनेस मेळ्ळी की बाबा तो तेणेन चिंतले आमचे की बाबा आमी 12 वरां थंय एक्चुअली आमी थंय काम काय करूंक नासले व्हडले बसून आसली बट 12 आवर्स आमी थंयसर आमचे दिले तेंकां सो तेजे वयल्यान तेणे आमकां तितलो अमावंट दिलो दोगांकूय सो दॅट वॉज माय बेस्ट हे म्हणटा तसो मागीर म्हाका बरी फिलींग येयली त्या मनशाक कळ्ळो आमचो हार्डवर्क. आणि एक जस्ट विचारूंक सोदता तुमी म्हटलें की 12 वरां काम करता डेली मग डेली इव्हेंट आसता आनी पर डे तुमी कितें चार्जीस करता 1 to 1.5 प्लस डेली करता म्हणटकूच तुमकां उबें रावनूच तुमचें काम तुमी सांगला प्रमाणे सो तुमकां केन्ना जाम जावंक ना किंवा रेस्ट जाय पडलो अचानक इव्हेंट आसा पण रावया घरा अशें केन्ना सिट्युएशन हे सिट्युएशनान तशें सिच्युएशन येता बट मागीर चिंतूंक कितें येता की बाबा तुजेर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आनी त्याच एमावंटान आमचो कसो मंथली पेमेंट आमकां नासता एक दीस तूं घरा रावत जाल्यार तो आमकां एमावंट कोण दिवं शकना सो ते आमी कितें चिंतता आमी कामाक वयताना की बाबा एक समज कमी सुद्दां एमावंट दिता न्हू तुका घरा रावून कोण तो एमावंट हाडून दिवचो ना तू शूटाक आमकां एमावंट कमी आसता 800-900 आसता जेवण खाण च्या पाणी सगळें तेंचें एवरीथींग दे आर प्रोवायडींग अस सगळें जर तुका मेळटा इतलें करूनय तुका तो 900 पर डे जे पे करता तो घरा रावून तुका मेळचें ना हे चिंतता आमी तुका तूं टायर्डनेस सुद्दां आहा न्हू जाल्यार हे चिंतता आनी आमी फुडें सरता की बाबा फाल्यां आमी या कामाक की बाबा तोच 900 तुका खंय तरी यूज जाताली एक तुजो EMI आसा हे आसा तेजेर जर तूं डिपेंड आसा न्हू सामको तुज्या ह्याच एमावंटाचेर जाल्यार हांव सगळ्यांक हेच सांगूंक सोदता की तुमी अशें चिंतू नाका की एमावंट कमी आसा पेमेंट कमी आसा हे चिंतून घरा रावूं नाका तो पेमेंट तुका घरा कडेन बसोन कोण दिवचो ना तर तुमी तें काम करा कामाक वचा थंयसर आनी आतां शूट लायनींग कशें आसता तुका सांगता तितलेंच काम करप हांगा उबें राव म्हटलें तितलेंच व्हडलें कांयच काम नासता सो ते 900 तुका थंयसर फुकट मेळटा कशें धर आनी वच तर घरा कडेन रावून तूं दीस वेस्ट करच्या परस तूं तुजो दीस भरून काड. आनी एक अशें आसता न्ही तुमी सगळें ओनूच करता तुमच्या रिस्कार सगळें करतात एक हितूरूच वेगळी मजा आसता आनी एक प्रायवेट जॉब किंवा गव्हर्मेंट जॉब म्हणा तुमी प्रायवेट जॉब किंवा गव्हर्मेंट जॉब कित्याक सिलेक्ट करूंक ना एका सॅलरी बेसिसाचेर कित्याक तुमकां सॅलरी सुद्दां बरी गावपाक शकता असली ते हांवें म्हाका अजुनूय कोण कोण म्हणटा तूं जॉबाक कित्याक वचना तूं हें कित्याक करता तुका जॉब म्हाजें थिंकींग कशें जाणा तूं जें आमी हें काम करता पळय न्हू आतां एक तूं जर 15 दीस तुका काम मेळ्ळें म्हयन्याचें एक 15 दीस तुका गॅप मेळ्ळें न्हू तुका व्हडलोसो हें जायना हांव तुका सरळ सांगता की बाबा ह्या फिल्डान म्हाका 15 दिसाचो जर 15,000 हातीन येता न्हू तो 15,000 हांव म्हयन्याक कित्याक रावो म्हयन्याचे जर तुका 15,000 सॅलरी दिता जर तूं जॉबाक वयता थंय आतां तोच एमावंट जर तूं 15 दिसांनी हांगा क्रिएट करूं शकता आनी हांवें केला म्हाका खबर आहा म्हाजी कॅपेबिलिटी आसा आनी हांव तो एमावंट 15 दिसांनी हे करता ते 15 दीस तूं तुज्या आनीक खंयच्या तरी एक फिल्डाक यूज कर बाबा तुजो आनीक कितें तरी आसा थंयसर तूं वच जाय तुका फॅमिली टायम दिवपाक जाय थंय दी आनी हांव जें काम करता थंय बर्डन ना तकलेर जॉबाक गेले म्हणटकूच हें काम जावंक जाय तेच काम जावंक जाय अमक्याच टायमार तुका पावोंक जाय अमकोच टायम तुका थंय सुटपाक तितल्या टायम हें आमचें तशें ना आयज सांजचो आहलो फाल्यां सकाळीं आसता आनी ते 15 दीस जर काम मेळ्ळें न्हू 15 दीस तुका काम ना जाल्यार तितलोसो फरक पडना तुका दीस खबर आसता की 15 दिसान आपल्याक 15,000 येवपाचे आसा सो ते 15 दिसाचें काम तुका मेळोंक ना जाल्यार तूं तितलें व्हडलेशें तुका हें जायना. हांव जस्ट एक विचारता तुमी 12 वरां काम करता म्हटलें तुमी म्हटलें तुमकां भुरगो सुद्दां आसा तुमी घरा कडेन मॅनेज कशें करता दीसभर भायर आसता हय हांव मम्मीगेर रावता सद्या म्हाजो मिस्टर भायर आसा सो हांवें ल्हानपणासूनच बाबूक मम्मी कडेन दवरपाची संवय केली कित्याक म्हाका खबर आसा म्हाजेर कितें जबाबदारी आनी म्हाका डेली अशें भायर रावचें पडटलें आनी इवन हांव रात बी जाली चड लेट जाल्यार हांव घरा वचना हांव फ्रेंडाच्या घरा रावता तेजें घर तेच सायडीन सो आमचे इव्हेंट आसता सगळें नॉर्थ सायडीन ते सायडीनूच आसता म्हाजें कशें हांव मार्शलान पडटा न्हू आमोणा सो ते सायडीन म्हाका कांय काम नासता सो हांवें बाबूक ल्हान आसतनाच मम्मीची संवय करून दिली सो आतां तो मम्मी कडेन सामको स्टेबल रावता इवन तेका स्कुलाकूय थंयच घातला म्हाजो जितलो इल्लोसो सुद्दां टायम आसता तो हांव तेच्या वांगडा स्पेंड करता तितूनच तेका हॅपीनेस दिता आनी घरा जेन्ना आसता तेन्ना फूल टायम तेजो त्या टायमाक हांव कांयच घेयना आतां हांव काल घरा आसलें पयर घरा आसलें सो तो टायम हांव तेजेच कडेन सगळो स्पेंड करता की बाबा तेका खंय तरी फील जावंक जायना की आपली मम्मा आपल्याक टायम दिना इवन हांव तेका कांय कमी बी करना की तेका डॅडी ना हांगा तेजो तेका तेजी कमी हांव महसूस करपाक दिना म्हाजे कडेन जाता तितलो हांव तेका टायम दिता म्हाजे कडेन जाता तें हांव तेका लागून करता आनी जें कितें हांव आयज करता पळय न्हू हें सगळें म्हाज्या चेड्याक लागून करता.
ऍक्च्युली तुम्ही आता सांगल्या प्रमाणे तुम्ही भजनानू असली आणि भजनाची खूप आवड आली तुम्ही सांगल्या प्रमाणे खूप इंटरेस्ट भजनाक आलं तुमच्या हय सो तुम्ही अजूनही भजन त्या लेवलचे कंटिन्यू कित्याक करिना कंटिन्यू करता हांव. इवन हांवें आतां रिसंटली चवथीक सुद्दां म्हाका जे कितें 2-3 दीस प्रोग्राम येयल्ले केले. तूं म्हाका ते भजना बाबतींत इतलो क्रेज आसा की म्हाका ताका प्रॅक्टीस बीन करपाची गरज ना. तूं म्हाका फाल्यां सुद्दां खंय भजनाक आपयलें हांव डायरेक्टली म्हजें काम सोडून भजनाक येता. इवन म्हाका तूं 2 दीस पयलीं जर बाबा अमके कडेन तुका भजन आसा तूं काम घेवन येता हांव घेयना काम. बिकॉज म्हाजें भजन ही म्हाजी फर्स्ट प्रायोरिटी. कित्याक तेणेच म्हाजें खंय तरी नांव क्रिएट केलां. पण तेजी तुमची आयडेंटिटी खूप कमी आहा. हय तेजीच म्हाजी आयडेंटिटी कमी आसा हें म्हाका खूब जाणांनी म्हटलें आनी तेजेर हांव आतां फॉलोअप घेवपाचें आसा आनी ते म्हटल्या प्रमाणे म्हाजें हांव एक पेज क्रिएट करपाचें आसा. आनी म्हाजो जो ग्रूप आसा पळय न्हू सद्या मातसो तो सर आमचो हें जाल्लेल्या बाबतींत मातसो खंय तरी बंद पडला. सो हांव तेंचे कडेन उलयलाय बीन की आमी कोणाक तरी आफोवया आमी परत रिस्टार्ट करया. जी म्हाजी मनशां आहा पळय ग्रुपान ती मातशी ओल्ड आसा एज. ती म्हणटा तुमी फुडें सरा भुरगीं कोण आहा ती तुमी करा आमचो सपोर्ट आसा आनी आमी आसतली बेश्टी फाटल्यान बसपाक. आमकां आतां गावपाक बी जायना. सो हांव म्हटल्या प्रमाणे की हांव म्हाजे परत ग्रुप स्टार्ट करपाक सोदतां आनी हांव म्हाजी पेजूय क्रिएट करतलें. इवन हितून तुमकां जस्ट एक सजेशन म्हणून एक सांगता जस्ट एक आमचे टीम मेंबर्स कितें करतात खबर आहा जस्ट हालीं स्टार्ट केला आनी एक गोंयान एक अशें एक हें पळयलें की ट्रेडिशनल जे कितें घडटात पळय तेंचे रेकॉर्ड खंय दवरिना सारकें. कितें म्हणटात खबर आहा 2 वरां भजन रेकॉर्ड करून कितें गावतलें अशें कितें म्हणटात. पण तेंच्यांनी कितें केलां खबर आहा तेंच्यांनी एक स्पेशल चॅनल केल्लो आसा आनी तेजेर न्हू ते भजन बिजन खंय आसा पळय ते रेकॉर्ड करतात आनी फक्त कितें करतात खबर नॉमिनल अमावंट चार्ज करता तांकां. जशें की फॉर एक्झाम्पल ट्रॅव्हलिंग अमावंट आसतलो हांगासून जर सांकळे वयताले एक नॉर्मल 5 रुपया पेट्रोल वयतलेच. इवन आमी हय, हें तशेंच केलां केलां. आकाशवाणीन रिकॉर्डिंगाक गेल्ले आमी सेम थिंग हय. तेंच्यांनी रिकॉर्डिंग केलें आनी अमावंट कितें आहा तुजो ट्रॅव्हलिंग चार्जीस ते तेंच्यांनी पे केला आमकां. ओके मात ते कितें करतात फक्त हितूर तेंचे उलटे आसता ते कितें करतात खंय भजनां जातात पळय ते तेंचे तो रेकॉर्ड करतात. तुमचें फॉर एक्झाम्पल भजन परवरी जालें न्हू ते इतले रेकॉर्ड करतले ते तुमकां पे करचे ना बट थंय तुमकां दिसता की बाबा हांवें कितें पे करूया जेन्ना आमचे रेकॉर्ड केलें आनी चॅनलाचेर घातलें आपल्या जाल्यार तुमी तांकां दिवपाचें अशें तेंचो प्रोजेक्ट आसा. ते कितें करतात बेजिकली गोंयाचे ट्रेडिशनल सगळें सेव करतात आनी तेका भुरगेच आसा बेस्ट बरें दिसता इवन हांवें 2-3दां गेला इतले बरें दिसता बरं एक भुरग्यां जाल्ले करतात म्हणून तकलेन कशें येयलें काय म्हणून. ना पण एक आता तुवें पळयला नोटीस केला जे इंस्टाग्रामार न्हू एक आमचे गोंयची एक पेज क्रिएट केल्या खूब जाणांनी लायक गोवाचे सगळे जे कितें जाता पळय न्हू बरें दिसता पण पळोवपाक. लायक बाबा आतां हांगासर आयज कितें जालें न्हू ते तूं ते चॅनलार घालता ते लोक 10 जाण पळयता. हांव तेंच म्हणटा इवन आतां दिसता नॅशनल गेम्साक हांव गेलें पळय हांव ओपनिंग सेरेमनीक म्हाका खंय तरी खटकलें म्हणपाचें अशें न्हू पण म्हाका खटकलें आमच्या गोंयान जर तुमी येयले जाल्यार तो ट्रेडिशनल दिवल्यांचो डान्स आसलो तो सामको फूल दाखोवपाचो आसलो तेंच्यांनी. भायले जे तुमी सगळे मिक्स डान्स दाखयले पळय न्हू ते डान्स मातशे कमी दाखोवन आमच्या गोंयान येयले पुरो आमचे ट्रेडिशनल तुमी पयलीं दाखोवंक जाय आसलें. तांकां मातशी खंय तरी दाखयलें आनी ते दिवली तकलेर घेवन डान्स करप तूं जाणा ते इट्स नॉट इझी. ते तुमी मातशें एक दाखोवपाक जाय आसलें आनी आतां जर ते कितें करपाक सोदता न्हू क्लोजींग सेरेमनीक जाल्यार हांव म्हणटा तुमी गोंयान केलें जाल्यार गोंयाचें ट्रेडिशनल पयलीं दाखया. आतां तुमी गोंयान सगळें केलां म्हणटकीर गोंयाचें ते दिसता हांव थंय स्टेजीर आसलेलें सो म्हाका ते खंय तरी खटकलें की बाबा कित्याक हेंच्यांनी अशें करूंक ना. बाकी तुमी डान्स भायले राजस्थानी हे ते सगळे लोक पळयता आमचे गोंयान तुमी येयले एक गोंयाचो कल्चर तो आमची लोककला ती लोककला तुमी ती थंय दाखोवंक जाय आसली मातशी तरी. अशें करता पळय न्हू थंय म्हाका खंय तरी खटकता की बाबा आमचें गोंय हांगा खंय तरी फाटीं उरता. तूं पळयला भायले लोकूच येवन सगळे हांगासर सेटल जाल्ल्या भशेन जाला आनी आमचे लोक तेंच्या कडेन वावुरता तशें जावपाक जायना. आतां आनी एक एक्चुली ते उलोवपाक गेल्यार खूबच गजाली भितर खूबच आनी ते एक्चुली पॉलिटिकल जाता गजाली सो हांव स्कीप करपाक सोदता गजाली आनी तुमकां अशें विचारपाक सोदता की आतां तुमी आतां इव्हेंट्स घेतात किंवा तुमचे जे इंस्टाग्राम पेज जी आहा पळय ते 2-3 तुमी व्हिडिओ शूट केल्ले पळय तेजे लाखांनी व्ह्यूज गेल्ले स्पेशली प्रोनाउन्सिएशन तुमी केल्लें पळय तुमचो कंटेंट कसो आहलो बेजिकली म्हळ्यार खंयच्या विचारान केल्लें म्हाका सांगून पयलें 2-3 सुरवातीक पयलें विचार म्हणल्यार कितें जालो आमी गेल्ली हांव आनी वेन्स एक्चुअली गेल्ले वेन्स म्हाजो कंटेंट क्रिएटर आनी वेन्सान म्हाका खूब सपोर्ट केला हांव तेका लागूनूच ते रिल्स जे कितें करपाक पावला पळय तेकाच लागून करता. आमी गेल्ली सावथाक प्रमोशन करपाक हॉटेलाचें
सो वायल कमिंग म्हणपा लागलो एक कंटेंट आसा आपल्या तकलेक. हा. हांवें म्हटलें ओके करया. सो तेणें स्टार्ट केलें म्हाका सांगपाक. सो ते म्हाका वेगळो कितें तरी हे फील येयलो बाबा ह्या कंटेंटाची म्हटल्यार आमकां गरज आसा. जे भायले लोक येवन पळय ते आमची नांवां कालंगुटी म्हणटा, बागा बग्गा म्हणटा, ते खंय तरी ते एक क्लियर जावपाक जाय त्या लोकांक. आनी हो न्हू खरें तुका सांगू हो कंटेंट आमचो भायल्या लोकांनी चड पळयलो. कमेंट जशे कमेंट येता पळय न्हू तेजेर आमकां कळ्ळें की बाबा गरज असली ह्या कंटेंटाची. इवन हांव आतां खंय म्हाज्या फुडल्यान जर ते भायल्या लोकांनी प्रोनाऊन्स केलें न्हू रॉंग, हांव डायरेक्टली वचोन तेंकां ते सांगू शकता बाबा हो वर्ड असो न्हू असो यूज करपाक जाय. सो तो वायल कमिंग तेज्या मायंडान खंय तरी क्रिएट जालें आनी तो आमी केलो थंयसर कंटेंट. आनी आमी चिंतूंक नासलें की तेका इतले व्ह्यूज आनी इतले लायक्स. म्हाका पयलीं एक्चुअली कितें दिसलो भायलो काय म्हणून चॅनल व्हिडिओ पळोवन मागीर म्हटलें ओके. आतां एक्चुअली म्हाका हेजेर एक दिसतालें म्हाका उलोवपाकूच जाय. आमी डिफरंट शूट करयातूच तुमी कामाक वयता कॉर्पोरेट सेक्टर आनी तेज्या रिगार्डींग फ्युचर गोल कितें आसा. एक जस्ट एक म्हटलें कारण जशी तुमची एज वाडटली तशी तुमची विकनेसूय वाडटली बॉडी खातीर आनी सपोर्ट करची ना ह्या कामा खातीर. सो तुमचो फुडें प्लॅन कसो कितें आसा? फुडें प्लॅन म्हटल्यार आतां सद्या कितें लूक आनी ब्युटी पळयतात फक्त. जेन्ना इव्हेंटाक वयता पळय सिलेक्शन आसता आमचें. तूं जशे फोटो धाडटाय तेजे सिलेक्ट करून ते म्हणजे एक प्रॉपर खंय तरी तेंकां मेकओवर जाल्लो जाय आसता. एक प्रॉपर तेंकां स्लीम ट्रीम चेडवां आसता पळय न्हू तसो तुका ते मोठी हे लग्न जाली. इवन वी कांट यूज अवर मंगळसूत्र बीन तशें इन इव्हेंट लायन इन शूट लायन. सो तितूनसून हे फुडें आतां तुका स्कोप आसा. जेन्ना तूं शुटींग लायनीक वयता पळय न्हू शुटिंगाक फाल्यां सकाळी एजेड मनशां जाय पडटा. सो तूं बेकार उरचें ना खंय तरी. हांव हो स्कोप हे एक मायंडान धरुना की बाबा फाल्यां सकाळी म्हाजी एज जाली म्हाका म्हाजो खंय तरी कास्टिंग डायरेक्टर आहा तेणें सांगूनय दवरला आनी तो म्हाका हांव डायरेक्टली वयता तेच्या अंडर. हांव हें चिंतून आहा की बाबा हांव जाणटें सुद्दां जालें फाल्यां न्हू जाल्यार हांव घरा बेकार उरचें ना. हांव म्हाज्या हक्काची खंय तरी कमाई कमयतलें. रोल जायत आसता. एक बाबा एजेड कोण तरी मनीस जाय आसता रोलाक. बॅकग्रावंडाकूय एजेड जाय आसता. हांव पळयता ही गजाल हांव शिकलें शुटाक वचोन. सो तो मायंडान एक थिंकींग आसा की बाबा फाल्यां सकाळी हांव बेकार खंय उरचें ना. हांव म्हाजी मेहनतीची कमाई म्हाका कमोवंक मेळटली. हांव मागीर 50 जावं 60 सुद्दां जालें म्हाका हे लायनीन खंयसर ना एक बॅकअप प्लॅन आसपाक जाय न्हू. कारण थोड्यांक असो क्वेश्चन केले पळय ना तुवें कितें विचारता अशें ते तकलेन येयलें. म्हणजे खबर आसपाक जाय आपूण ह्या सेक्टर आपलो गेलो जाल्यार आपूण कितें करतलो. हो म्हाका खबर आहा. जो पर्यंत म्हाजी ब्युटी आसा तो पर्यंत म्हाका हे लायनीन चान्स आसा. फाल्यां सकाळी म्हाजी ब्युटी वयतली म्हाजी एज जातली म्हाका व्रिंकल्स येतले त्या टायमाकूय म्हाका ह्या लायनीन स्कोप आहा हें म्हाका खबर आसा. आनी हांव काम करूं शकता तो पर्यंत म्हाका काम आसा हे लायनीन. आनी एक तुमी पळयलें आहा न्हू जस्ट एक म्हाजी म्हणटा AI थ्रू न्ही आर्टिफिशियल मॉडल्स रेडी करता आतां आनी ते डायरेक्ट यूज जातात डिफरंट व्हिडिओजांनी म्हणा किंवा म्हणा. एडवांटेज आसा डिसएडवांटेजूय आहा तेजी. सो तुमी हेका खंयच्या दृश्टीन पळयता तुमकां कॉम्पिटिटर म्हणून AI थ्रू खुबशे मॉडल्स डायरेक्ट रेडी जाल्ले आसात. मे बी तुमकां आयडिया आहा न्हू ह्या फिल्डांतली. तूं प्रथमेश माविंगराक पयला आसतलो तो खंयसून खंय पावलो आतां. प्रथमेश माविंगर. सो म्हाज्या हितून अशें व्हडलें कांय ना. म्हाजो स्कोप म्हणजे म्हाका कहें नाका की बाबा म्हाका फेमूय मेळयली नाका कांय नाका. बट ती म्हाका खंय तरी लोकांनी बरें म्हणचें. बरें मिन्स हेणें कितें तरी नांव करून दवरलां. आयज आतां कशें कोण आतां आनी लता मंगेशकर गेली ती एक आपलें नांव धरून गेली. आमचो मनोहर पर्रीकर बाई तेणें एक आपलें व्हडलो नांव व्हडलो एअरपोर्ट रेडी केलो तेणें. सो खंय तरी फाल्यां सकाळीं म्हाका येदो व्हडलो अचिवमेंट नाका म्हाज्या लायफान. पूण खंय तरी जाय की बाबा म्हाज्या मम्मील्या थंयसरल्यान म्हाका रितू म्हणून वळखता आनी घोवाल्या सायडीसून सरिता. सो बाबा हेणें एक खंय तरी आपलें आनी तें नांव हांवें क्रिएट केलां. फाल्यां सकाळीं म्हाका हांव नाचलें सुद्दां न्हू लोक म्हणटलो ते एक बरे कलाकार आसले बरे. इवन हांव नाटकांनी पार्ट करतां. नाटकूय आहा म्हाज्या हितून. सो ते बाबा एक एक्टरूय आसले सिंगरूय आसले ओवरऑल सगळो पॅकेज आसले. अशें इतलेंच म्हाका लोकांनी म्हटलें न्हू म्हाका खूब जालें. म्हाका व्हडलो अचिवमेंटूय नाका आनी म्हाका व्हडलो फेमूय नाका म्हाज्या लायफान. फाल्यां सकाळीं हांव ते जे कितें स्ट्रगल आनी हें म्हजें चालू आहा पळय हांवें खूब स्ट्रगल केलां म्हाज्या लायफान. हांवें खूब कितें वयर सकयल गजाली पळयल्या ज्यो म्हाज्या पेरंट्सांनी म्हाका दिवंक जाल्यो ना. म्हाज्या चेड्याक खंय तरी फाल्यां हांव कमी करूंक दिवचें ना. सो तेका लागून हांव खूब स्ट्रगल करतां. फाल्यां सकाळीं तेणें म्हणपाक नाका की म्हाज्या आवय बापायन आपल्याक कांय करूंक ना.
इवन तुमचे फॉलोअर्सा प्रमाणे तुमचे जे व्ह्यूजा प्रमाणे न्ही तुमकां खुबशे इव्हेंट सुद्दां येता आसतले आनी खुबशे प्रोग्राम येता आसतले पण तुमी खुबशे प्रोग्रामाक दिसना म्हाका खूब कमी लिमिटेड जाग्यार दिसता सो अशें कित्या खातीर सगळ्या जाग्यार कित्याक वचनात थोडे जाण सगळ्या जाग्यांचेर वयतात सगळ्या वयता आनी तेच म्हणजे आतां जे आमचे कंटेंट क्रिएटर सुद्दां सगळे नॅशनल गेम्स जाल्यार थंय वयता सगळे हांव पावना म्हाजे हे जे तुका सांगलें म्हजें काम आसा पळय हांव इव्हेंट घेता सो हांव डेली म्हाका इव्हेंट आसले न्हू की हांव दोनी कडेन टायम मॅनेज करूंक पावना जर आतां आयज तुका हांवें खूब फावटी सांगलें येता म्हाजो टायमूच मॅनेज जायना सो आयज सुद्दां आतां हांवें जो म्हजो कितें सकाळचो आदीं टायम आहा तो म्हणल्यार हांव तुका दितलें आनी इव्हिनींग हांव म्हाज्या कामाक वयतलें सो म्हाका तो खंय टायम म्हाका दिसता म्हाका मनासून इच्छा खूब आहा की बाबा हांवूय बी तेंच्यासाठी हांव इन्फ्लुएन्सर म्हणून खंय तरी काम करचें हांवेनूय खंयची तरी ती जागा एक इन्फ्लुएन्स करची बट म्हाका तसो तो टायम मॅनेज जायना बट हांव ते एक वेन्स आहा पळय म्हजो फ्रेंड आमचो कंटेंट क्रिएटर तो सुद्दां म्हाका एक 10 दीस पयलीं सांगून दवरता सरिता आमी अमके दिसा रील करया तूं ते दिसा कांय घेवना बिकॉज तेका म्हजो शेड्यूल खबर आहा तो म्हाका आदले दिसा सांगलें हांव फाल्यां तेका मेळचें ना बिकॉज हांव सद्या खंय तरी हांव कामाचेरूच फोकस करूंक लागला बट हांव चिंतलां आतां की बाबा हांव जशी सगळीं जाणां आतां आपले कंटेंट क्रिएट करता स्वता हांवें चिंतलां की बाबा हांवूय खंय तरी हे कंटेंट क्रिएट करून एक म्हाजें खंय तरी नांव करतलें एक स्वता जावन अशें थोड्या लोकां कडल्यान अशें आयकलां जशें आमी फाटले इंटरव्यूज घेतले भितरल्यान ते जितले कमी जाग्याचेर वयता न्हू तितले तांकां व्हॅल्यू चड गावता अशें आयकलां म्हणल्यार सगळ्या जाग्यार वचत तांकां व्हॅल्यू गावना लोकांक कितें दिसता मागीर अवेलेबल रोखडोच जातलो म्हणून अशें त्यो सांगतात एकदां म्हणटात आमी घरा कडेन एकदां फ्री आसता पूण आमी मुद्दाम वचनात म्हणटा इव्हेंट्सांक आनी गेल्यार चुकोन खंयच्या स्पेसिफीक इव्हेंटाक जे आमकां रिलेटेड आहा तेकाच वयतात म्हणटा ते ना थोडे जाण तांकां ते हायर करता लायक आतां सनबर्नाक सुद्दां तूं वयता पळय न्हू जे स्टॉल आसता पळय हांवें लास्ट इयर हांवें म्हजो एक्सपिरियन्स सांगता तुका हांव एका स्टॉलार कामाक आसलें लास्ट इयर सनबर्नाक हांव केन्ना सनबर्नाक वचूंक ना बट हांव कामाक लागून गेलें थंय हांवें खुबश्यो गजाली नोटीस केल्यो लायक जी कंटेंट क्रिएटर आसा या स्पेशली तांकां हायर करतात ती प्रमोशन करपाक सो हे प्रमोशन म्हाका दिसता की बाबा हांवूय एक त्याच फिल्डांतले मनीस आहा फाल्यां सकाळी म्हाका कोण तरी आपयतलो सो तेका लागून हांव रेडी आसा म्हाका तूं फाल्यां सकाळी तूं आपयलें सुद्दां हांव रेडी आहा पण त्या लेवलाचेर हांव अजून पावूंक ना जेन्ना हांव तो लेवल म्हाजो स्वता क्रिएट करतलें तेन्ना हांव ते प्रत्येक जाण व्हडले क्रिएटर अशेंच म्हणटात आपण पावोकूच ना म्हणटा सो कित्या खातीर म्हणजे पावोन सुद्दां पावोंक ना म्हणटा बेसिकली कशें आहा जाणा तूं पावोंक ना मिन्स म्हाज्या मनानसून म्हाका एक खंय तरी येवंक जाय की बाबा तूं त्या लेवलाचेर वचूं शकता म्हाका जजमेंटाक सुद्दां खूब जाणां आपयता बाबा तूं मातशें जजमेंट करपाक जाय तर म्हाका खंय दिसता हांव अजून त्या लेवलाचेर मनीस ना हांव जेन्ना त्या लेवलाचेर पावतलें पळय न्हू तेन्ना हांव स्वता तुका सांगतलें की हांव येता म्हणून अजून म्हाज्या हितूनसून हांव खंय तरी हांव अजून त्याच लेवलाचेर कमी लेवलाचेर आहा बट जेन्ना तो लेवल येतलो तेन्ना हांव वयतलें त्या लेवलाचेर तुमकां मे बी खबर आसतलें खबर ना जस्ट एक रिसर्चा प्रमाणे आमच्यांनी तुमकां पळोवन खुबशे जाणांनी अकाउंट्स क्रिएट केला तुमच्या फ्रेंड्सांनी तुमच्या सारकी जावपाक सोदतात ती सो जस्ट एक तांकां सजेशन दिया की बाबा एक क्रिएटराची लायफ एक्चुअली कशी आसता आनी कितले स्ट्रगल लागता सुरवातीक ते स्ट्रगल म्हटल्यार तूं मेन थिंग म्हटल्यार तुजो टायम मॅनेज करपाक जाय टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट जर तूं ह्या फिल्डान वयता न्हू युअर टायम युअर पंक्च्युअलिटी म्हणजे तूं ते सारके टायमार थंय पावोंक जाय तो टायम जर तूं एक अर्देवट सुद्दां जर घसरलें न्हू तो टायम तुका फुडें खंय तूं कामाक वचपाच्या थंय लेट करता आनी कंटेंट म्हटल्यार आतां हांव रील करपाक वयता हांव त्या दिसा आनी कांयच घेयना तो मागीर म्हाका व्हडलो इव्हेंट येवं जाल्यार कितें येवं तो टायम म्हाजो फक्त त्या कामाक आसता एट अ टायम एक काम हांव 2 कामां एक दिसाक मॅनेज जायना पळय न्हू जाता जाल्यार हांव करूंक वयता जायना जाल्यार हांव स्कीप करता एक काम ते मागीर थंय म्हजो ते इव्हेंट येयलो थंय म्हाजे पयशे वयतले ही गजाल हांव केन्ना चिंतिना म्हाका आतां रिल्स करूंक एक म्हाका तो एक म्हजो हॉबी जाल्या ती सो तो म्हाका रील करपाक गेलो न्हू म्हाका दिसता कितें जाणा फाल्यां हांव दुसरें खंय तरी एक एक्टींग करतना दिसतलें लोकांक की बाबा हांव फाल्यां सकाळी आयज हांवें हो रील केलो फाल्यां हांव आनीक खंयच्या तरी गेटअपान दिसूंक जाय लोकांक सो लोकांनी म्हाका दर वेळार दुसरे हितून पळोवंक जाय म्हणजे तांकां एक एक्सपेक्टेशन उरोंक जाय म्हाजे कडल्यान की बाबा काल हेणें रिलान हें केलां जाल्यार फाल्यां कितें तरी आनीक बरें कितें तरी घेवन येतलें सो हांव एक्चुअली म्हाका जमनासलें एक्टींग हेणें हांव एक्टिंगाच्या हितून नासलें बारीक नाटकान काम करप संगीत नाटकान हांव मेन रोल सुद्दां करता संगीत इज माय तुका सांगलें म्हाजें सामकेंच हें सो एक कोंकणी आनी कॉमेडी आहा पळय न्हू तितलें म्हाजे कडेन चड जायनासलें एक रील केली 2 रील केली तितूनसून म्हाका कळ्ळें बाबा रील करप आनी तूं
तुजो कितले एफर्ट्स दिवचे पडटा, तू स्वताक ते तुजो टेक कितले तू दिता पळय न्हू तेजेर आसा. पयलीं जेन्ना हांव रील करतालें पळय मातसो टायम लागतालो म्हाका. एक टेकान जायनासलें, दुसऱ्या टेकान ते जायनासलें. प्रत्येकाची गजाल टायम. असता. जशें तूं ते हय. फिल्डान घुसत रावलें पळय न्हू, आतां म्हाका ते इझी कशें जाला. म्हणजे तो तूं म्हाका सांगलें न्हू एक लायन बाबा ही तुवें म्हणपाची, हांव तुका ती 1-2 टेकान सुद्दां दिवं शकता. सो फक्त म्हणजे म्हाका सगळ्यांक अशें सांगपाचें आहा, जर तुमी वयता न्हू असल्या फिल्डान, ह्या फिल्डान फक्त तुजो तुका टायम मॅनेज करपाक कळपाक जाय, इतलेंच. आनी एक न्ही सांगपाक खूब वायट दिसता, गोंयांत सुद्दां अशे क्रिएटर आसात न्ही फक्त व्ह्यूजां खातीर न्ही नाका तशें रिलीज करतात. हां. तेंचेर तुमचें कितें कमेंट आसा किंवा तुमचें सजेशन कितें आहा हेचेर? ना हांव म्हणटा कितें, जर तुका ती बरी गजाल आहा पळय न्हू, तीच गजाल घेवन कर. दुसऱ्याचे वायट तो तूं क्रिएट करता बाबा कंटेंट एक, तुज्या ऑपोजीट उलोवपाचें. तूं क्रिएट कंटेंट करता तेजेर तूं दुसरें आपूण कितें तरी बाबा घालून तेजेर आनीक डबल टिबल तसलें करपाक जायना. तो आपले उमेदीक लागून करता, तूं तुज्या उमेदीक लागून कर. म्हणजे तुका खंय तरी हॅपिनस मेळोनी, तुका लोकांनी चार बरो म्हणपाक जाय. लोकांनी अशें म्हणपाक जायना, हां तेणें रील केला म्हणजे तेजी खंय तरी वाट लावपाक हो आपूण तेज्या रिलान आनीक 4-5 मसालो मीठ घालून म्हणटा तशें. असो आसा एक आमचो कंटेंट क्रिएटर. म्हटल्यार हांव म्हणटा की तशें करपाक जायना. तूं तुजें जर नांव करता न्हू जाल्यार तूं तुज्या मेहनतीचेर कर. दुसऱ्याची कंटेंट चोरून करूं नाका. बरोबर. आनी एक्चुअली कॉपी पेस्ट न्ही गोंयांत खूब वाडपाक लागलेलें आसा. सो एक्चुअली कॉपी करप हेका म्हाका बरोबर काय रॉंग तें म्हाका जस्ट सांगा. कॉपी कर तूं, कॉपी करपाक रॉंग म्हणना हांव, बट ते एक लिमिटान कर. तूं एवरी गजाल तूं तेजी जर कॉपी करूंक लागलो जाल्यार तूं लोकांक कोव प्रूव करतलो बाबा तूं कितें करूं शकता म्हणून. तुजी लोक पळोवंक रावता की बाबा तूं स्वता कितें तरी काडपाक सोदता भायर. तूं जर तुजें हांवें कॉपी करून केलें जाल्यार म्हाका तें कांयच नांव ना. बाबा तेणेन तेजें कॉपी केला सगळ्यांनी करता तें. सो आपलें म्हणून हेका कांय कळना दिसता. अशें दाखोवंक जायना. येस. आपूण कितें तरी क्रिएट करपाक जाय आनी सांगपाक जाय की बाबा आपलें स्वताचें कितें तरी भितन हें आसा. आपूण दुसऱ्याचें कॉपी करूंक ना. तूं कॉपी केल्यार तूं सांपडटा सारको. ते कॉपी करून तुजे फायदो कितें? तुका ते व्ह्यूज हे मेळटले ना न्हू. पण हांव म्हणटा की कॉपी करपाचें मातशें कमी करा. करता सुद्दां जाल्यार ते सगळेंच करूंक वचनाका. येस. आनी एक न्ही शेवटी ह्या व्हिडियोनसून स्पेशली आमी प्रत्येक व्हिडियोसून घेता एक मेसेज एक स्पेशली गोंयच्या बायलां खातीर स्पेशली चेडवां खातीरूच आनी एक गोंयच्या युथां खातीर एक मेसेज तुमी दिवची. म्हाका बायलां खातीर एकूच मेसेज, बायलो आमची कितें जाता घरान आमी सगळें काम हें तितून मॅनेज करता. बायलांक कितें दिसता आपूण कांय करूं शकना, आपलें कामूच घरांतलें मॅनेज जायना. घोव घरा कडेन येतलो जेवपाक, चेड्याक भुरग्याक सांबाळपाक जाय तें. ही हांव एक हावजवायफ म्हणून हांवें हें केलां सगळें, हितूनसून हांव गेलां. बट तितूनसुनूच हांवें खंय तरी म्हाजें एक नांव क्रिएट केलां. हांव बायलांक इतलें सांगूंक सोदता, प्रत्येक बायलेच्या भितर, प्रत्येक चेडवाच्या भितर आनी प्रत्येक यूथ आसा पळय न्हू, एक ना एक कितें तरी कला ही मनशा भितर आसतात. ती कला फक्त लोकां पर्यंत पावोवपाचो आपल्याचेर आसता. तूं कशें तेंकां पावयतलें लोकांक. तूं घरा कडेन रावन तुजी ती कला भायर सरची ना. बाबा तुमच्या ते ग्रूप आसा न्हू, एक भजनाचो ग्रूप आसा, एक युथांक लागून सांगूं शकता हांव की आरतीचो ग्रूप आसा. एक तो आतां एक अख्खो आपली विलेजी आतां तयार करपाक लागला, शिमगो करता. तूं तुजो ग्रूप घेवन तो फुडें सगळीं भायर सरा. तेन्नाच तुका ती कला तुजी कळटली की बाबा आपूण आपल्याक एक खंय तरी सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की बाबा आपूण हें करूं शकतालें. पूण इतले वर्सां आपूण तें करूंक पावलें ना. हांव म्हणिना कला तुज्यान आसा पळय, तुजे कडेन कला आसा ती म्हाका खबर ना. तेन्ना तूं भायर सरतलो तेन्ना हांव तुका पळयतलें आनी कळटलें बाबा हो मनीस हें करूं शकतालो पूण इतले वर्सां ताणें केलें ना. ट्राय करपाक. तुजी ट्राय एंड ट्राय टील यू गेट द सक्सेस. तूं ट्राय करीत रावूंक जाय. प्रत्येक गजाल तुका कितें आयज केली आनी फाल्यांच मेळटली अशें ना. तूं जितलो स्ट्रगल घालता, जितलो तूं तुजो एफर्ट्स दिता, तुजो टायम दिता, तूं तितलें बरें करपाक वयता पळय न्हू, तेन्नाच तुका कळोन येता की बाबा आपूण कितें तरी करपाक शकता. म्हाजी जी कला आसा सिंगिंगाची, एक्टिंगाची ही हांवें खंय तरी हांव अशें बसतालें सायडीन येवन ल्हान आसतना, भजन चालू आसतना बसप, तेंच्या वांगडा म्हणप. इवन म्हाका ते ताळ घालता भजनाक पळय तें म्हाका म्हाज्या सरान शिकयलें ना केन्ना. हांव स्वता तूं भजनाक ग्रुपाक बसतालें वचोन हांव थंय बसोन शिकलें की बाबा हे ताळ अशें घालप. आनी तो सर जेन्ना म्हाका शिकोवंक येयलो तेन्ना सरान म्हटलें तूं ताळ खंयसून शिकलें घालपाक. जेन्ना ते म्हाका एक तुज्या मनान एक उमेद आसता पळय न्हू आपूण तें शिकपाक जाय म्हणून,
ते तू गजाल शिकतले तुका दुसऱ्याची हे ऐकपाची गरज ना. तू आपूण ऑटोमॅटिकली तुज्या मनानसून येता ती आनी ते हांव बसोन थंयसर त्यांच्या वांगडा ताळ घालून हांव ते भजनांक 5वेक आसतना ताळ घालून शिकले पळय, ते अजून पर्यंत म्हाका केन्ना कोणें ताळ घालून शिकयलें ना. हांव आतां ते दुसऱ्यांक शिकयता आनी हांव दुसऱ्यांक शिकोवं शकता. तूं म्हाजे कडेन सांगलें, म्हाका सांगलें येवन म्हाका तूं भजन शिकय, हांव तुका शिकयता. एक तूं म्हाका मातसो एक बारीक एक्ट कितें सांगलो सांग करपाक, हांव करून तुका तो दाखयता. म्हाजे कडेन जी गजाल जायना ती हांव तुका दाखोवंक शकना. पण हांव इतलें सांगूंक सोदता बायलांक आनी यूथ आमचे स्पेशली आसा, भायर सरा. जी तुमची कला आसा पळय न्हू ती लोकां पर्यंत व्हरोन दाखया. तेन्नाच तुका खंय तरी एक मनाक उमेद मेळटली की बाबा आपल्या कडेन कितें तरी आसा आनी आपूण हें कितें तरी करूं शकता. तूं ग्रुपान जेन्ना भायर सरतलो न्हू तेन्नाच तूं इंडिव्हिज्युअली कितें तरी करूंक पावता. तूं एकटो भायर सरतलो म्हणून रावन तें जायना. तूं ग्रुपान भायर सरा. बायलांक इतलें सांगूंक सोदता तुमची कामां सगळीं जर तितलो टायम मॅनेज करा, सांजचो आदेश तुमी आनीक कसल्या तरी तुमच्या एका फिल्डाक दिया की बाबा एक तूं आतां भजन शिकतलें, आरती शिकतली. इवन आतां आमच्या गोंयान आरतीचे ग्रूप बायलांचे चेडवांचे खूब जाले. सो तुमी थंय टायम खंय तरी दिया. एक आतां शुटींग लायन आमच्या गोंयान इतले चालू आहाय, थंय तुका खंय तरी अमावंटूय मेळटा, थंय भायर सरा. घरान रावन काय तुमकां कांयच मेळपाचें ना. सांगले सुरवातीक बरें आहा की बाबा तुम्ही 10 फील्ड सोदपाक शकता, पण जेन्ना तुमकां कळटा पळय एकूच फील्ड आपल्याक आवडलो म्हणून न्हू, खुबशे जाणांक पळयल्यान न्हू ते फिल्डान ते 100% घालता आनी खंयची गजाल घेवंक जायना. जशे थोडे आर्टिस्ट आसतले, हांवें अशे आर्टिस्ट पळयला गोंयचे न्हय, तुमी हो स्केच पळोवपाक शकता. तो स्केच न्ही ते फक्त न्ही घरान बसून ड्रॉइंगा शिवाय आनी काय पळयना, फक्त स्केचीस काडूचे आसता, फक्त स्केचीस काडटा. दुसरें कामूच घेयना, खंय इव्हेंट वचना, प्रोग्राम्स घेयना, काय ना. ना. तू तुजो टायम मॅनेज करून तुका इव्हेंट आनी शूटाक तुका थंय कसले काय एफर्ट्स घालचे पडना. तो मनीस तुका सांगतलो तितलेंच काम करप. थंय तुका जर पेमेंट मेळटा हें मेळटा, तुजो खंय तरी एक तुका रिलॅक्स मेळटा की बाबा आपूण खंय तरी इंडिपेंडंट, आपूण कोणा कडेन आपल्या कडेन मागपाक गरज ना. बेजिकली आपूण कामान भितर बिजी रावपाक. हय सारकें. तुजो एक न्हू एक म्हणजे तूं भायर सरता पळय न्हू ते हितून, जेन्ना तुका एक मायंड फ्री जाता तुजो. घरान बसले काय कितें जाता, प्रेशरायज जाता, कसले कसले टेन्शन्स येता तकलेन. सो तूं जेन्ना भायर सरता पळय न्हू, नवे नवे फ्रेंड्स करता, नवे नवे तूं गजाली शिकपाक वयता, तेन्ना तुजो एक मायंड रिलॅक्स जाता. तूं बाबा अशें आपल्या आपणाकूच अशें कितें चिंतूंक लागता की बाबा हा आपूण हे गजाल करूं शकता आनी आपूण हे गजाली खंय तरी आपले एफर्ट्स दिवन आपूण फुडें वयतलो. जेन्ना तूं ग्रुपान भायर सरता पळय न्हू तेन्नाच ही गजाल घडोवंक शकता. तूं इंडिव्हिज्युअली केन्ना भायर सरपाक रावलो जाल्यार जावचें ना. हांव म्हाजे वयल्यान सांगता, हांव जेन्ना ग्रुपान इल्ले इल्ले करून भायर सरलें पळय तेन्ना हांव खंय तरी दिसपाक लागलें लोकांक आनी दिसलें की बाबा हे रितू, हे स्वरिता, हेजे कडेन कितें तरी आसा कला जी हे लोकां समोर हाडूं शकता. हांव एक भुरगें म्हणून बसतालें भजनाक, तेजे वयल्यान हांव खंय तरी अभंग शिकयलो म्हाका सरान आनी एक 8 दिसान येवन म्हाका डायरेक्ट तेणें सुरवात दिली भजनाची. सो तेका कळ्ळें की तेणें म्हाका बसोन ऑब्जर्व केलें की बाबा हे चेडूं कितें तरी करूं शकता आनी हांवें ताका करून दाखयलें. हांवें म्हाजें 100% दिल्लें आनी हांव अजून पर्यंत भजन म्हटल्यार म्हाजो जीव. आतां सुद्दां खंय म्हाका भजनां आपयलें हांव धांवत वचपी. म्हाका शिकपाची, म्हाका प्रॅक्टिसेची गरज ना. हे फील्ड एक म्हाजो आतां हे मॉडेलिंग आनी हे जे कितें करता पळय हे म्हाजे आतांचे फील्ड, पूण रक्तान आहा ते म्हाजे भजनाचे फील्ड. ते तुमी कंटिन्यू अजून ते करपाकूच हांव जाय. कंटिन्यू करतलें आनी हांव म्हाजो चॅनलूय बी रेडी करतलें. सो मागीर हांव तुमकां सांगतलें की बाबा केन्ना म्हाजें हें करपाक व्हिडिओ हे ते हांव शुअर सांगतलें. आमकां न्ही व्हिडिओ सोंपोवच्या पयलीं तुमचो अभंग आयकपाक जाय आनी व्हिडिओ सोंपोवपाक जाय. बरें. ओके. सो आय विल ट्राय माय बेस्ट. म्हणजे म्युझिक ना काय ना न्हू तेका लागून. नाम तेची रूपा, रूप तेची नाम, नाम तेची रूपा, रूप तेची नाम, नाम रूप भिन्न नाही काही, नाम रूप भिन्न नाही काही, आकारला देव नाम रूपियाला, आकारला देव नाम रूपियाला, म्हणून स्थापिले नाम देवे, म्हणून स्थापिले
नाम नेवे आकारला देव नाम रूपियाला आकारला देव नाम रूपियाला. खूप छान. थँक्यू. यासाठी परत तुम्ही रिपीट करचे. तुम्ही ऍक्च्युली कारण पर्सनली तुमका सांगता की न्ही हेच्यापेक्षा तुमची मॉडेलिंग करता पण हय. हेजेर फोकस करा आणि हेजेर चॅनल करा. पर्सनली तुमका सांगता. तेच ट्राय करता हांव आणि हांव बेगीनूच म्हजो चॅनल ओपन करतलें. म्हणजे कालूच हांवें तुका सांगल्या प्रमाणे तो हांवें एक ऍप पळयलो. त्या ऍपाचेर हांव म्हाका जी जाता पळय सॉंग्स म्हणपाक म्हाज्या ट्युनाचेर ते हांव म्हणून ते अपलोड करूं शकता. येस. एक ऑनेस्ट फीडबॅक न्ही कॅमेरा म्हणून एक डिफरंट उलोवपाक तशें गरज ना. जेन्ना कन्वर्सेशन जालें पळय कशें दिसलें तुमकां हेजी गरज कितें आसली हें दिसता तुमकां. ना गरज अशी आसली की म्हाकाय दिसताली की म्हाका कोणें अशें विचारचें आनी म्हाजो एक्सपिरियन्स म्हाजो स्ट्रगल जो आसा पळय न्हू सो हांवें लोकां पर्यंत पावोवपाचो आनी हितूनसून हांव लोकांक इतलें सांगूंक सोदता हांवें कितें जर वायट उलयलां जाल्यार सायडीक दवरा आनी म्हाज्यो बऱ्यो ज्यो गजाली आसा त्यो घेया. म्हाजे जर फॉलो कोण पेज करता बीन जाल्यार हांव जितल्यो गजाली म्हाज्यो बऱ्यो आहा त्योच घेया. कितें वायट दिसता जाल्यार वायट गजालींक वचूं नाका. आनी हांवें जर कितें उलयल्लें बिलयल्लें जर मनाक लागलां जाल्यार धरपाचें ना. जें कितें आसा तें स्ट्रेट अवे उलयता. आनी कौशल हेणें म्हाका हांगा इतलो ते खूब दीस जाले आपयतालो तेका हांव. खूब म्हयने जाले. म्हयने जाले तो म्हाका आपयतालो. हांव तेका टायम दिवंक पावलें ना. पण आयज हांव धरूनच आसलें मायंडान की आयज तेका हांव म्हजो टायम दितलें आनी तेका तेज्या फुडल्या फ्युचराक लायफाक जें कितें तेजो स्ट्रगल आसा जें कितें तेजें जो बरी गजाल करता जो एक कलाकारांची मनान ज्यो कितें गजाली आसता त्यो आपूण जावन तो आपूण खंय तरी टायम काडून आमकां लागून हें करता. सो थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो तुजें मच. देव बरें करूं. फुडें तुका फ्युचरान बरें बरें तुजें जावं इतलेंच. आनी लोकांक खातीर इतलें सांगूंक शकता की तुमच्या मनान अशें कितें दाबून दवरूं नाका. जी कितें कला आसा हें आसा तें तुमी फुडें काडा. हेजी सामकी गरज आसता. तुमच्याच बऱ्याक लागून तुमचो हेल्थ इश्यू आसा हें आसा जर तुमी जर घरांतसून भायर सरत तुमी स्टेबल उरतलीं. हांव म्हाजे वयल्यान सांगता. तूं घरा बसून बसून खूब कितें हेल्थ इश्यूज जाता बायलांक. सो बायलांक हांव इतलें सांगूंक सोदता तुमी मातशी खंय तरी भायर सरा. जे तुमचे हेल्थ इश्यू आसा मायंड स्ट्रेस जाल्लो आसा तुमी खंय तरी एक लोकां कडेन उलोवन तुमी भोंवोन ते खंय तरी मायंड रिलॅक्स करूंक शकता. येस. भायर भोंवोन म्हणटकूच तांकां गॉसिप करपाक लागनाका. नॉट गॉसिप. लायक तुमी एक तुमची क्रिएटिव्हिटी तयार करा. लायक तुमचे हांवें सांगल्या प्रमाणे भजनाचे सिंगिंगाचे खुबशे कोर्स चालू आहा बायलांक लागून. ते तुमी खंय तरी अटेंड करा. ते जो पर्यंत सोशल मिडियाचेर येयत आसता. सोशल मिडियाचेर तुमी बऱ्यो गजाली पळया. वायट येता बऱ्यो येता पूण बऱ्यो गजाली घेया सोशल मिडिया वयल्यान. तेजे वरसुनूच आमकां खंय खंय खुबश्यो गजाली कळटा खंय कितें जाता ते तेजे वरसुनूच तुमी सोदून काडून तुमी ते गजाली करपाक वचा. गॉसिप्स न्हू. येस. थँक्यू सो मच. हो तुमकां व्हिडिओ आवडलोच आसतलो. ह्या व्हिडिओसून तुम्ही खूप गजाली शिकले आसतले. आय एम रिक्वेस्टिंग जे तुम्ही व्हिडिओज पळयता पळय ते व्हिडिओसून एक नोटपॅड दवरान सगळें नोट करा. तशेंच तुमकां येणाऱ्या काळात खंयचे व्हिडिओज जाय खंयच्या टॉपिकांचेर उलयल्ले जाय खंयच्या एक्टरांचेर उलयल्ले जाय किंवा खंयच्या टॉपिकाचेर डिस्कस केल्ले जाय इवन खंयचे गेस्ट जाय आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर ते आमकां नक्कीच कळवा. इफ जर तुमकां सुद्दां येवपाक जाय ह्या प्लॅटफॉर्माचेर जाल्यार आमकां कमेंट करा किंवा ईमेल करा. थँक्यू.